साकोर्डे वाठारात जाल्ले शिव महोत्सव कार्यावळीत पत्रकारांक धमकी दिल्ल्या प्रकरणाची दखल घेतल्या। संबंधिताचेर कारवाय करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिले। भाजपाचे सावड्डेचे जिल्लो परिषदेचे वांगडी मोहन गांवकार हांणी पत्रकारांक धमकी दिल्ली। धारबांदोडे साकोर्डेच्या सातपाल मैदानाचेर 2 दिसाची शिव महोत्सव 2026 कार्यावळ आयोजित केल्ली। तातूंत अभंग, रिपोस्ट आनी विविध कार्यावळी जाल्ल्यो। ह्या कार्यावळीत भाजपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकर हांणी कार्यावळीत पत्रकारांक धमकी दिल्ली। आयकात। कित्याक उलयता तूं? प्रत्येक फावट उलयता। झडपी इलेक्शन जाल्यार तूं उलयलो। तुका म्हायती आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची काय तूं कोणी हायर केला हांगा? तूं कितें उलयता तें सांबाळून उलय। तूं गोंयचो व्हडलो रिपोर्टर आसतलो, पूण सावड्ड्या जेन्ना कितें उलयता पळय न्हू नाका आसलें, स्पेशली आमच्या देवाचेर जेन्ना आमी प्रोग्राम करता तेन्ना तूं सांबाळून राव। तुजो खुबसो रिकॉर्ड वायट आसा, तुजी भायर येयल्या। तूं बरो क्लीन बीन काय ना। मिडिया म्हणटा ते कोण मनीस, आमकां दिसता पेपर म्हणल्यार कोण व्हडलो हो कापणा। अरे मनीस तूं बरयता, तुजे थंय व्हडले व्हडले सगळे भायर काडल्या मरे। तूं कोणाच्या खंय कितें फाटीच लागलो? तूं व्हडलो हो दाखयला जाला गोंयचो, आनी स्पेशली सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजेर लक्ष दिलां। तुका कोणी हायर केलं काय कितें रे? ताका लागून तुका सांगता मातसो सांबाळून उलय। आनी आमच्या धर्माचे जेन्ना आमी प्रोग्रामींग करता तेन्ना तेजेर टिका करनाका। सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर वायट नजर तुजी दवरनाका नाका। तूं गोंय बरें उलय, तूं बरो नांव काडला, तशेंच नांव जर उरपा जाय तसोच राव। तुका म्हाजी शिटकावणी आसा। हे विशीं जेन्ना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक विचारल्यार तांणी सांगले ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्या। संबंधिताचेर बेगीनूच कारवाय करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले। इव्हेंट जाले इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो, थंय एका जे उलोवपी आशिल्लो ताणें सर पत्रकारांक हांव इन्क्वायरी करता सगळ्यांची। थँक्यू व्हेरी मच। पत्रकार हो लोकशायेचो चवथो स्तंभ। आपणे केल्ले विधान फकत त्या एकाच पत्रकारा खातीर आशिल्ले। आपल्या विधानाक लागून हेर पत्रकारांच्यो भावना दुखावल्यो आसत जाल्यार आपल्याक माफी मागपाक कांयच हरकत नाशिल्ल्याचे भाजपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकरान सांगले। आमदाराक कितें दिसलें, हांकां फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो हें दाखोवचो म्हणून अभंग रिपोस्ट म्हणून कित्याक तितूंतल्यान कितें जालें, असो एक स्टेटमेंट काडला एकट्या एक रिपोर्टरान की बाबा हो कित्याक दाखयता, तुमी पयशांचो हें करता म्हणून ते कितें जालें। आमच्या आतां हांव BJP एसटी मोर्चा गोंयचो अध्यक्ष आसा, सो लोकांचे बद्दल लोकांक एक हें जालें की बाबा हें इतलो बरो सावड्ड्यांचो प्रोग्राम जाता ताका कित्याक ऑब्जेक्ट हाडटा म्हणटकीर लोकां भितर एक फिलिंग्स जाल्ले। सो हांवें फक्त ताका सांगलें की बाबा की आमी जेन्ना इतले बरें हें करता पळय आमच्या धर्मा खातीर जो स्पेशली पळय आतां अभंग रिपोस्ट म्हणटा कसलो फक्त देवाची हें, आमी जेन्ना धर्माचे बरें एक जर समज करता आमच्या देवळा खातीर आमी पब्लिसिटी करूं सोदता। देवूळ जे आमचे एन्शियंट ते आमी म्हणटा कसलें आमगेलें पांडवा कालीन म्हणटा प्राचीन तेका जर आमी खंय पब्लिसिटी दिवंक सोदता जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा? सो तुमी अशें करून आमकां आमच्या सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची वखदुशी दवरची न्हू आनी आमकां खंय पूण आमकां खंय फाटीं सरचें न्हू अशें इतल्यान ताका एक सांगलें। हितूंतल्यान कितें आहा की बाकीच्या आमी ऑल गोवा कोणा आमी जे कोण आहा पत्रकार आसा तांकां खंय दुखोवपाचें आनी कितें असलें कांय इंटेंशन नासलें। किंवा आमचे समाजा जे लोक आमी टिकेट काडून जे येवंक शकना पळय तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट गव्हर्मेंट जे स्वता पयशे म्हणून जेन्ना तो प्रोग्राम दाखोवपाक सोदता तेन्ना ते एक पर्टिक्युलर मनीस आसा पळय न्हू ताका तो ब्लेम करता आनी कितें करता, तो प्रोग्राम कॅन्सल करपाक सोदता तेन्ना खंय पूण लोकांक वायट दिसता आनी कोणी पूण तें उलोवपाक जाय। म्हणटकीर हांव तो मोर्चाचो अध्यक्ष आसल्या कारणान आमचे एसटी समाज जे आमचे गावडे लोक बी आसा सगळे आमी वेगवेगळी बीन हे लोकांक तांकां एक दुखोवलेले आहले आनी तांकां एक कितें पूण हांवें उतर दिवंक जाय आसलें। म्हाजें कर्तव्य तें म्हणून हांवें ताका सांगलें की बाबा तूं जें कितें करता तें रॉंग आसा म्हणून। हितून पत्रकार बाकीचे पत्रकार आसा पळय न्हू हांकां खंय दुखोवपाचो, हांकां ब्लेम करपाचो हेतून म्हाका खंयच येना। आनी जर बाकीचे पत्रकार आसा गोंयभराचे तांकां जर दिसता की हांवें खंय कितें तांकां दुखयलां जाल्यार म्हाका सॉरी म्हणपाक कांय प्रॉब्लेम ना। एकंदरीत भाजपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गांवकराची उतरां आयकली जाल्यार रस्सी जल गई पर बल नहीं गया ही म्हण ताका लागू जाता। ताच्या म्हणण्या प्रमाण तांणी जें कितें म्हटलां तें फकत एकाच पत्रकाराक उद्देशून म्हणलां। हाचो अर्थ ताका आजून त्या पत्रकाराचो राग आसा। असल्यांनी पत्रकार जाका आमी चवथो स्तंभ म्हणटा ताचेर राजकारणी असली धमकावपाची भाशा उलोवंक लागले जाल्यार पत्रकार आनी पत्रकारिता सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न उपरासता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।